आमच्या चवथ्या दिसाचो विशय गोरेब्यांत बोगसण्याचें देणें. देव काकुत्सार आनी दयाळ, आनी देव आमकां बोगशिता जाल्यार आमी एकामेकाक आमच्यो ल्हान ल्हान अस्कोतायो आमी बोगसूंक फावो. जेजून आमकां काय बरें मागणें शिकयलां. सायबा, आमची पातकां बोगोस जे परी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तर आयज आमी हेंच नियाळुया आनी आमकां आमचे बाराबर जियेतल्यांक, आमच्या मोगाच्या गोरेब्याच्या वांगड्यांक बोगसूंक कृपा आनी गोठाय आमी मागुया. ह्या मिसाची इंतेसांवां कॅटी, लायनल आनी विल्ली जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता कॅटी रॉड्रिगीस आकासायम तावन. प्लायडा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता जोकिना क्रूज नागवा वेन्ना तावन. दिनवासनेचें मीस भेटयता एस्टन आनी आल्थिया कार्दोजो पोरवरीम तावन. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता डॉमिनीक आनी ग्लांडा फेर्नांडीस सांताना तेलावलीम तावन. दिनवासूक आनी मानिवत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान मागूंक भेटयता सेलिना सिल्वेरा कलांगूट तावन. ह्या दिगाक येवकार दिवंक सगळीं आमी उबी रावया आनी गीत गावया. Devace vedi sori haueta, gusha kai sotos makadi tolia. Devashi viswas dorun haueta, devashi haueta. So usvar mojerga, tu viswashi mon koloi. Tu sos var mojerga, tu viswashi mon koloi. Devace vedi sori haueta, kusha kai sotos makadi tolia. Devashi viswas dorun haueta, devashi haueta. Tudzia oči dongraci, doen makawandakoi. Tudzia oči dongraci, doen makawandakoi. Devace vedi sori haueta, kusha kai sotos makadi tolia. Devashi viswas dorun haueta, devashi haueta. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो,
सगल्यांक तुमकां मानेवंत आग्नेलाक संताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या चवथ्या दिसाचो विशय गोराबो बोगसोण्याचें देणें. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानेवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताची आसणे अनुभवूंक आमकां नमुणो. आमच्या कुटुंबांनी कितेंय वयर सकयल जाता तेन्ना अदीक करून समजणेक चुकता तेन्ना आमी एकामेकाचो ल्हान व्हड चुकी बोगसूंक ह्या मिसान कुरपा आनी खालजा मनाचेर उजवाड घाल म्हूण मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आतां आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागी येवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची कालकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. महिमा देवाक उंच सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांत संसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करतां, आमी तुका दिनवासतां. तुजे थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटां. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिली, तूं संसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रचणार आनी दोनी. तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तीन आमकां सदांच संतोश मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ते काळार पोचेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्रांक जल्माक आयली तेतून थावन दिश्टी पडूंक ना तसलो तळमळ्यांचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतोच तुमचे पोचेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसा तितल्यांकूय तारण मेळटलें. प्रितुमेचे धुळींत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठोलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंतरा वेळ्या पोरजोळा पोरीं आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलोवंक शिकयल्या ते नखेत्रा पोरीं सासणाच्या सासणाक लोकलोकतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शारोना येतां. परतून म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शारोना येतां. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें.
तुजेच आदीं राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शारोना येतां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओतमो मुरगोडटा. म्हजी कूड पुरयान उस्तायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो ओतमो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शारोना येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, घे देवा, हांव तुका शारोना येतां. हेब्रोवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळून दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकनात तसलें योद परतून परतून समोर पिता. क्रिस्तांत जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसले आनी आपल्या दुस्मानाक देव ताच्या पांया तळा घालतलो. ते घडयेची वाट पळयत आसा म्हणटच आपूण पवित्र करता ताका एकूच योद वरवीं सासणाक ताणें सोपून केलें. सोर पातकाचें बोगसोणें मेळ्ळें म्हणटच ताचे खातीर आनीक भेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें. शिव वर्तमानाक सगळीं आमी उबीं रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. Kori baboy, koshi sogli. Zorek wotan, rauliam ami. Kitle bore, kitle sobi, sobi. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, त्या दिसांनी तो संताप येतोच सुर्याचेर काडूक पडटलो आनी चोंद्रीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नखेत्रां मोडबाविलीं पडटलीं आनी अंतराळार आसात त्यो सोक्ती काळोखतल्यो. आनी तेन्ना व्हडल्या पदवेन आनी दबाज्यान कुपाचेर येतल्या मनशाच्या पुताक सगळो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय शिसां वेल्या पृथ्वीचे एके शिमेरतान स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यंत आसतल्या आपणे विचवल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो बागवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुंडटात तेन्ना चीन लागीं पावलां म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारा मुऱ्यार पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हें सगळें घडल्या बगर ही सोसोत उतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सरतलीं पूण म्हजीं उतरां कधीच सरची नात. पूण एकल्याच बापाक बारायन आनीक कोणाकूच सगळींच्या दुतांक वा पुताक लेगून
त्या दिसाची व घडीची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणांनो, सगळीं आमी आमचे संवसारी पॉयंट संपल्या उपरांत बापाच्या घरांत सर्गींच्या राज्यांत वचूंक अंतरेकता. पूण पातकांच्या समदिरान बुडलोली आसतना आमच्यांनी थंयसर पावूंक जायना. सर्गी सुखांत आमी पावतलीं जाल्यार आमचें वायटोवें जिवीत सोडून आनी कुमसाराचे संस्कारा उदेशी पातकांचे बोगसणे जोडून घेवची गरज आसा. आयचें पयलें वचप दानियाल प्रवादाच्या पुस्तकांतल्यान घेतलां. दानियाल शेवटाच्या काळाची खबर सांगता. हो संवसार सोंपतना संकश्ट त्रास जातले, पूण हातूंतल्यान नवो आनी संपना तसलो संतोश आमकां फावो जातलो म्हूण सांगून काळजीदारपणान हें सगळें मानून घेवंक तो उलो कोत्ता. तोराच्या दुसऱ्या वाचपांत जेजून आमच्या पातकां खातीर एकूच योद्न भेटयलो हाचो उगडास हेब्रावाचें पत्र आमकां करता. आनी आमकां पातकांचें बोगसणें मेळ्ळां म्हणटच आमी भिवची न्हय म्हूण सांगता. तोराचें शुभ वर्तमान मनशाचो पूत तोच तो जेजू क्रिस्त दोबाज्यान परतून येतलो तेन्ना प्रितुमेर तशेंच अंतराळार कितें घडटलें तें आमकां वाचूंक मेळटा. सांत मार्कू मोगाचे इश्टाणू आपल्या शुभ वर्तमानांत जेजून आपल्या शिसांक दिलोले शिडकावणेचो उगडास तो करता. जेजू परत येतलो तेन्ना शिसांची वागणूक कशी जावची ती तो आमकां सांगता. जेजूची उतरां भिरांत घालिनात मोगाचे इश्टाणू, पूण कुशालकायेची कळोवणी येता. शुभ वर्तमानाच्या दुसऱ्या भागांत वायटाचें राज केन्ना सोंपतलें आनी जेजूचें राज सुरू जातलें ताची जाप आमकां मेळटा. हांगासर जेजू अंजिराच्या झाडाची खुणां वापुरता. ह्या झाडाची पानां मोगाचे इश्टाणू निमा आनी जोडटात. पूण जोडल्या उपरांत शेतकार गोरमी सुरू जाता म्हूण जाणो. उपरांत तो खूब पिकेची वाट पळयता. देवाचें राज मोगाचे इश्टाणू केन्ना स्थापतलें तें फकत देवाकूच खबर आसा. आमी सगळीं ह्या संवसारांत यात्रेकारां. हो संवसार 4 दिसांचो, पूण तो सर्गींच्या बापाक रूप पळोवंक आनी सर्गींचें सूख भोगूंक जावं आसा आमचे यात्रेचो खरो हेतू. ही सुपुर्णायेची वाट चलतना आमचे मुखार मोगाचे इश्टाणू जायतीं आव्हानां आसात. आयज संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार मनीस मोगाची आनी बोगसणेची भास विसरून रागाची, क्रोध, बदलो, चोरयो, खून, आपलेपण, आपस्वार्थीपणाची वाट धरता. आमी सगळीं एका घराब्यान जल्माक येता. एका घराब्यांत आमी वाडटा आनी एका घराब्यांत आमी जियेता आनी एका घराब्यांत थावन आमची मेलेली कूड भायर सरता. ह्या खातीर एका मनशाच्या जिवितांत एक घराबो जावन आसा म्हत्वाचो जागो. एका घराबो एक घरांत रावता खरो, पूण तोच घराबो त्या घराक सोबिताय हाडटा. जेन्ना त्या घराब्यांत मागणें, तेस, रोजार, एकामेकाक सवें मोग, हुस्को, सोंसणीकाय आनी बोगसणें आसता.
पूण आमच्या कुटुंबांत कितें घडटा काय आयज आमच्या कुटुंबांत आयज कितली झगडीं मारामारी दुस्मानकाय आमकां एकामेकाचें पडलेलें ना आपूण आपणाक आनी देव समेस्तांक असली गोत घेवन जियेता आयज गरोब्यांनी मोगाचे आनी बोगसणेचे जिवीत जिवंक आमी फाटीं उरल्या हांव म्हज्या कुटुंबांतल्या वांगड्या थंय कोण पर्यंत चलता भोंवता ताचेर इल्लोसो वेळ नियाळ करुया हांव इश्टा मित्रां थंय आनी शेजाऱ्यां थंय मोगान आनी कुशळकायेन चलता पूण म्हज्या गरोब्याच्या थंय काळें तोंड करून भोंवता काय सून सासूमायचेर आड आनी सासूमाय सुणेचेर आड आनी तशें उरलेल्यो कुटुंबाच्यो सोयरी गोट्यो हांव बरो दुसरो वायट म्हणपाचें आमकां संवय जाल्या हास्त्या तोंडांत दुस्मानांक आनी आमकां दुखयतल्यांक बोगसूंक देव आपयता आनी उस्कायता जेजून म्हणलें बापा तांकां बोगोस आपूण कितें कोत्तात तें नकळत परत मातयेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ही वळ मेळटा आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस जेजूचे शिकवणेंत मोगाचे इश्टानो स्पश्ट जाता की एकामेकाक बक्षिनासतना देवाचें बोगसणें आमकां मेळना आयज आमी चिल्ड्रन्स डे पाळटा तरणाट्यांचो दीस आयज आमी पळयता कितलीशीं आमची तरणाटी वायट मार्ग धरून आपल्या गरोब्यां पयस गेलेलीं आसात आनी हाचें कारण म्हणल्यार कितें मोगाचे इश्टानो जेन्ना आमच्या गरोब्यांत तो मोग आसना एकामेकाचो हुस्को उरोना तेन्ना की आनी आमच्या गरोब्यांत ती बरी देख आमी दिनात तेन्ना आमचीं भुरगीं पयस वेतात कित्याक ती पळयतात आमच्या गरोब्यांत कितें घडटा पळय तें आवय बापूय मदें कितें घडटा पळय तें जरी तर तुमी बरी देख दीत जाल्यार तुमचीं भुरगीं बरीं जातलीं आयज नाका जालेलीं उतरांनी आमी एकामेकाक पाचारता ती आमचीं भुरगीं आयकतात कानार घेतात आनी तेंच परत तुमकां दितात आयज खेरीत कोणी आमी आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया देवा लागीं मागुया तांचे पासत तांकां सुरक्षीत सांबाळ आनी राख म्हूण मानेवंत आग्नेल हें बोगसणेचें लिसांव आपल्या गोऱ्याबानूच शिंकलो दुसऱ्यांचो राग काळजान घेवन तो जियेनासलो मोगाचे इश्टानो कुमसाराचो साक्रामेंत समोर रमतालो आनी हें ताका ताचे आवयन शिकयलोलें भुरगीं आवय बापायची देख रोखडीच घेतात सांगतात खंय एका गांवांत कांय बेबदे मानेवंत आग्नेला लागीं रातचे वेळार येवन अकावंट हिसोब मागूंक लागले आनी वंद आग्नेल आलाबार जावंक ना शांतिकायेन तांकां अकावंट हिशोब दाखयता आनी तांकां बक्षिता तर मोगाचे इश्टानो मानेवंत आग्नेला भाशेन आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकाक आसा तशी मानून घेवन एकामेकाची वाड जावंक मोगान आदार दिवंक आनी कोण आमकां दुखयता तेन्ना आमी बोगसणें दिवंक आनी घेवंक आयज जेजूच्या मोगांतल्या शिकवणेन आनी जिवितांत आमी पाळुया आमी सगळीं उबी रावुया
आनी आमची बाबार्थाची उच्चारणी आमी करुया. सतमंथा देवाक, सर्पद्वेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभावलो, अंकवार मरेतों जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें देव जेवणे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो, सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमी आमची खाजगी मागणी देवा बापा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, आमच्या आजबिस्पाक आनी गोजेच्या हेर फुडाऱ्यांक ह्या मारेकार महामारेच्या काळार गोठाय आनी खालजीदारपण दिवंक आनी तांणी पयस सोबेक फावो ते पोरी चलूंक ताका जाणवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलीच अंतर करिनासतना आनी कायद्या प्रमाणे वेगवेगळ्या समुदायाची सेवा चाकरी करूंक तांकां देवाची कृपा आनी उजवाड फावो जावंक म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. कोविडाच्या झुजारे पासत तांणी आपणाकूच विसरून हे पिढी आड वावुरतात. तांकां गोठाय आनी काळजीदारपण फावो जावंक आनी तांचे सगळे प्रयत्न सुफळ जावंक तांचे सेवे वरवीं जायते जाणांचो जीव वाटवला. तांकां सोबार आशिर्वादान भरून म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. क्रिस्ती गोराब्यां खातीर तांणी नाजारेताच्या पवित्र गोराब्याची देख घेवन आपलो गोराबो शांतीचो मोगाचो सेवे चाकरीचो करूंक म्हूण देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमी हांगा एकठांय जाल्ल्या पासत देवान आमकां कुडी आत्म्याची देणी फावो करूंक आनी आमच्या जिवितांत क्रिस्ताचें भोगसणें अणभवूंक आमी आमच्या चुकलोल्यांक बोगसूंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. पाप साहेबान रोमा शारान बिस्पाची परिशोध जाहीर केल्या. ताचे तयारेन आख्खे पयस सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगटणेचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूं आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान येशिवेज जावं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मोगाळ बापा, ही तुजी भुरगीं तुजे कालकुतीक विस्वासान रावतात. जे अंतरेक तांच्या काळजांनी तूं घालताय तेंच तूं शांती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. बाबा भयणी बापाक भेटो भांगर नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सोबे बोपू जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा खुशी कुरीस लेगो मोगान बेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता खोशेन दिता सगळेंच मोजे बापाक वोमता जेजू मागता
म्हज्या भावा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सोबेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूंक. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशा दया करून ताणें आंकवार मरयेंत थावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींचे सर दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्याच वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच न्हू पवित्र, तुज सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका 9व्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, 9व्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारप तेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन बोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आके प्रेतुमीचेर विस्तारलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा फिलीप नेरी आमच्या गवली बाप्पा सगळ्या यानिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मरिया देवाचे माये सांगाती तिसोपथी भगवंत जुजे भगवंत धर्मदूता आनी सर उखाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें हें प्रार्थन आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां डालनेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार कालकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. इश्टानो जेजूक शेवूंक सोदतल्यांनी आसा थंयसरूच रावची आनी उबी रावची. आमचे यादनीक भाव माद्री भयण्यो ब्रदर्स तुमचे थंय येतले तुमकां जेजू शेवूंक जेजू दितले म्हणटूच कुमयनांव घेवंक सोदतल्यान थंय मागता मातशें उबी रावात आनी कुमयनांव घेतोच तुमी बसची. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं. जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता तितले खरें सांगता म्हाका पावले.
कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरे सांगता म्हाका पावले एकूच कान आमच्या ओतम्या एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सोबे सोमेस्तांत देवा रुपणे कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरे सांगता म्हाका पावले वेगळोच काणूडयलो सगळ्यांचो एकचार जालो दुस्मानाक वेंगेन घेवया मोगानूच जिवीत सारया कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरे सांगता म्हाका पावले मुखेल्यांक जेवूंक वाडचे ताणेल्यांक पिवूंक व्हरचे आंगावले विंगड्याक घालचे वाटसुऱ्यांक बिराड दिवचे कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरे सांगता म्हाका पावले जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया मागुया गोठाय मागुया बोगसोणें दिवंक आवयक बापायक भुरग्यांक भावाक भयणांक इश्टांक बोगसोणें दिवंक जेजू लागीं आदार मागुया प्रार्थुया सोर्गींच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगत घेतलां ह्या संस्कारांतलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसुया इश्टानो तुमकां सगल्यांक ह्या पिलारच्या दोंगरार माये मोगाचो येवकार तुमी सगळीं येवन हो जागो आनिकूय पवित्र करतात कित्याक पाद्र अग्नेलाच्या जिविता वरवीं हो जागो पवित्र म्हणटूच ह्या पवित्रायेंत तुमी भाग घेतात आनी पाद्र अग्नेलाच्या आशिर्वादान
देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. आयज चिल्ड्रन्स डे आनी आमची जायतीं भुरगीं आसात मिसाक. इश्टनो, तुमकां शाबासकी आमी दिता तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन आयल्यांत म्हणून. आमची मागणी आवय बापायताय तुमच्या भुरग्यांक देव भिरांतेन मागण्याच्या वातावरणांत वाडुयात, कित्याक भुरगीं आमकां गरजेचीं. आनी आमचे खालती मागणी तुमकां, तुमची भुरगीं जरी तर देव आपोवण्यांक वेंग मारूंक सोदतात, एक पाद्री कसो जावंक, एक माद्री कशी जावंक, मोगाच्या आवय बापायनो फाटीं रावो नाकात. तुमच्या भुरग्यांक उमेद दियात, तुमच्या भुरग्यांक घटाय दियात, कित्याक आयज आमकां तुमचीं भुरगीं गरजेचीं. आमचे देव आपोवण्याचे केंद्राचे फादर्स आनी सिस्टर्स इन्फॉर्मेशन डेस्कान थंय बसलेले आसात. तुमची भुरगीं जरी तर उमेद दाखयतात एक यादनीक जावंक, एक माद्री जावंक, अदीक माहिती तांचे कडेन तुमी घेवची. इश्टनो, भावार्थान केलेले मागणे देव झेरूल आयकता. तुका आशिर्वाद जाय, घटाय जाय, कृपा जाय, पेकोवणी जाय, भावार्थ. आयज फ्रांसिस रॉड्रिगीस सा पेद्रू रिबांदरतान हीच साक्षी दिता. म्हाका बोन कॅन्सर जावन हांव 4.5 म्हयने हॉस्पिटलांत आसलो. म्हज्यान हालूंक दोलूंक जायनासलें. आमी सगलीं व्हड बोक्त मानिवंत आग्नेलाची. हॉस्पिटलांत देखून हांव दिसपोटी नोवेनाचें मागणें करतालो. म्हजी भयण पिलार येवन म्हजे पासत मागताली. म्हाका टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल मुंबयांत रिफर केलो. थंय दोतोरांनी सांगलें 10 लाख खर्च जातलो, पूण बरो जातलो म्हूण कांयच गॅरंटी दिवंक ना. आमी परतून गोंया आयलीं, पूण म्हजो बोरवोसो आनी भावार्थ आमच्या आस्कार्या मानिवंत आग्नेलाचेर दवरून आमी मागणी बंद करूंक ना. 2 फावटी तरी म्हाका पिडेस्तांची मागणी संतेसांव हो संस्कार दिलो. जायते फावटी भावार्थान मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान घालून पियेतालो. आतां 7 वर्सां उपरांत हांव म्हजो रुटीन चॅकअप करून गेलो तेन्ना सगळे दोतोर अजाप जाले. बोन कॅन्सर कांयच ना म्हूण. आतां दर ब्रेस्तारा दिसाक आनी अदीक करून ह्या नोवेनाच्या दिसांनी हांव पिलार येता. देवाक दिन वासूंक आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांतोचो मान मागूंक. इश्टनो, हांव म्हणटालो, भावार्थान केलेले मागणे देव झेरूल आयकता. आयज आमी घोडे देवाक दिन वासूंक मेळिल्ल्या देणया खातीर देवाक दिन वासूंक आयिल्लीं आसा. आयज घोडे आमी आमची मागणी, आमची इंतेसांवां, आमचे प्रश्न, आमची वादोळमोडां घेवन आयिल्लीं आसा. इश्टनो, भावार्थ तुमचो जागुयात, कित्याक तुमच्या भावार्था पोरमोणे तुमकां थारोन मेळटलें म्हणून जेजून आमकां शिकयलेलें आसा. तर ह्याच भावार्थान आमची सगली मागणी, आमची इंतेसांवां, आमची दुयेंसां, आमचे प्रश्न, आमच्यो गरजो आमी एकठांय करुया. पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवाच्या हातान घालुया आनी देवाचो आशिर्वाद आमी सगलीं उबी रावन ह्या नोवेनाच्या मागण्यांतल्यान मागुया. उपकार मेळोवंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मानावड दिनवाशी मोनान आमी वळखता. आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी उर्चोर्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानियेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार.
एकूणा कोशी फावो कोर म्हूण विनयता हांव मानियोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी उगणीत काकुतीच्या देवा उगडीत काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुझ्या पाया सोरशी आमी मागताव आमी मागताव व्हडा विश्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या आनी बरेपणांक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक मानिवोन तागनेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कोर फावो कोर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट पोरगोटणे उदेशी उगोट पोरगोटणे उदेशी मागता मागता आमच्या सुम्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी येशू क्रिस्ताची नावी आमेन आमेन इश्टनू पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया एवांजेल रोजार आमी जी दुयेंत आसात ही आमची दुयेंसां ह्या मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया पेकोवणी मागुया घोडे आमच्या घरांनी आमची दुयेंत आसात आमची जाणटी आसात घोडे आमची शेजारी आमच्या इश्ट मित्रान तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा घोडे आयज टीव्हीचेर बसून टीव्हीचेर वो युट्यूबाचेर जायतीं जाणां आमकां पळयतात मोगाच्या इश्टनू तुमची दुयेंसां उबारात कित्याक हे वेळार तुमचे पासत आमा सोमेस्ता पासत ह्या मागण्यांतल्यान देवाची पेकोवणी आमी मागता सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता ही आमच्या पिडेवून भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओतम्यांचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार्थ धरूं आनी तुका ती अणभवूं हे पुरी भावा भयणाचे एकवटान ती सोदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लालिवन तुझी पोरसा altarach man padragneva borvasha kurta warda bagoi deva kadsa chita pausalyar tuja burgya diaskari sorga raja Borvashan kurta warda Bagoi deva kadsa chita Pausalya tuja budegya Diaskari sorga raja